पुलीस यंत्रणा जावं सरकारी यंत्रणा त्यांना सपोर्ट करता आमका करिना म्हणजे हेजेर कितें समजपाचें आमी हेच्या फाटसून कोण हा हो सगळ्या गोंयच्या जनतेक खबर हा। त्या खातीर हांव परत एकदा तुमकां शिटकावणी दिता, आमच्या भितून तुम्ही पडो नाकात। तुमचो देव न्हू हो, देव हा तो भंडाऱ्याचो। दर्शन देवाकडे कोणूय घेवचे पूण सगळो जो रायट हा तो भंडाऱ्याक हा, भंडारी समाजाक हा एज पर बायलॉज आणि ह्यान फुडें एज पर बायलॉजूच वयतले। आमकां फक्त केळबा आणि जोगसकार लागता आणि बाकीचे कोणूच लागना। आयच्या घडकेन आमकां कोणूच लागना, जाता तितके हेंच्यांनी शेपडी पडो पूण आमी एकीकडे रावतलो। आमचो जो पात्रांव आसा पात्रांवाच्या मार्गदर्शना खाली वयतले आणि समाज हा तो पात्रांव वांगडा हा, ह्या भाऊ वांगडा ना हे हांव सांगूंक सोदता। कित्याक पात्रांव आमचो गॉडफादर आणि पात्रांव आसा म्हणून आमी आसा आणि आमी पात्रांव कित्याक पात्रांव आयज 5 येवन आयज पर्यंत हांगा बसलेलो हा, आतांच पात्रांव गेल्लो आसा पूण पात्रांव कळकळ हा आणि हो फक्त मतां मेजपाक वयता। आयज समाजाचे येदे व्हडले विघ्न येयल्ले खबर आसून ते करतले आसले म्हणून सुद्धा हेणी येवंक ना। ह्यो कित्याक जावो आमकां हो श्रीपाद भाऊ कित्याक जावो? फक्त मतांत मारूंक वयतकूच खानार हात घालपाक आनी नाका। परत एकदा हांव सगळ्या भंडाऱ्यांक उलो मारता, आता सहनशीलता सोंपलेली आसा। एक भंडारी नेक भंडारी हो उलो घेवन आमी मुखार वचोंक जाय आणि टोटल सगळे मतदारसंघ पिजून काडूंक जाय फुडें आचारसंहिता सोंपतकूच। ह्या राजकारणांक शिकोवचें पडटलें आतां आमकां। तो थंयसर होतो कोण तो राजेश फळदेसाय थंय येयला आनी उलयता असेंब्लीन 7चे 14 करपाचे म्हणून। आमचे ना थंयसर लोक आयज त्याचे 7चे 14 7चो झिरो कसो जातलो तो विचार करूंक जायो। येदो व्हडलो खासो इतकी वर्सां तेणी राजकारणांत 17 वर्सां तेणी सीएम जालो तो केन्नाच देवस्थानाचेर आनी भंडारी समाजाचेर हात घालूंक ना। जाल्यार हो हेका कसलो तरी मत हा, हो कितें तरी करूंक सोदता हांगा भंडारी समाज। आमचे देवूळ हडप करूंक सोदता हो। आमकां तेणी हे करून आफयलो थंयसर आनी सांगले कलेक्टर तुमकां कितें तें सांगतले आनी सगळे तुमचे वेवस्थीत करतले। कलेक्टरान आफोवन हाडून कितें सांगलें आमकां? शिगम्याच्यो गजाली सांगल्यो, शिगम्याक अशें जातलें तशें जातलें म्हणून। कितें जालें? एसपीन आफोवन येले, आमी एसपीक सांगलें आमचे कडसून कांयच घडचें ना म्हणून। 2 दीस पयलीं आमी एसपी कडेन गेल्ले, आमचे कडसून कसलीच कृती जावची ना कित्याक बरे भशेन उत्सव पार पडोंक जायो। पूण एसपीक आमी एश्युरन्स दिवन येयल्ले पूण एसपीच्या एश्युरन्साक आमी सारके रावले पूण हे आमचे पालकेक येवन खान मारूंक लागलो। हेंकां कसलोच अधिकार नासतना जाल्यार कितें उरलें हांगा? आनी आमचे लिडर सुशेगाद आहा? एक जर रवी जावं किरण जावं विरेश बोरकार, जयेश साळगांवकर, अमित पालयेकर आनी हो आमचो मांद्रेकार दयानंद मांद्रेकार आनी गिरीश येयल्लो आमचो, हेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो। बाकीचे आमचे सरपंच आनी कितें खूब जाण आसले पूण ह्यान फुडें जी पालखी जातली, फुडली पालखी हा 6 तारखेक इलेक्शन कोडान 144 सेक्शन शासन खंय आसा आनी बाकीचे पुलीस यंत्रणा जावं आनी कितें करता ती पळोवया। हे कितें तरी करता ते तरी पळोवया। आमकां तेंच्यांनी ग्रांटेड धरलेले आहा। त्या खातीर हांव सरकाराकूय शिटकावणी दिता, भंडाऱ्याचे वाटेक बेश्टे येवं नाकात तुमी। तुजे पार्टेनू आसूं कोणूय, तुजो कार्यकर्ते आसूं पार्टेचो, पूण तेंचे शेपडेर पांय दवरूं नाका। आनी तुमी समाज हो कुडके करूनच दवरलेलो आहा, आतां देवाक हात घालता, विचार करून घालात। त्या खातीर हांव परत एकदा सांगता, हे जे आतां जे कृत्य जे कितें घडले आयज पालकेचे, हे अशें घडोवंक जायना आसले। आनी हितूनसून ही पुलीस यंत्रणा आमकां हे करच्या पेक्षा तांकां चड हे करता, फावोर करता आनी आमकां थंयसरूच दवरल्या हेंच्यांनी। त्या खातीर सरकारी यंत्रणा सारकी चलना, कोणाच्या तरी इशाऱ्याचेर नाचता ती। त्या खातीर हांव परत एकदा तुमकां सांगता, भंडाऱ्यांक जागे जावचे पडटले आनी हेंकां कितें तो योग्य धडो शिकोवचो पडटलो। आज हे कितें जाल्लें आसा पळय न्ही, ते मुद्दाम म्हणजे इलेक्शन जें आसा पळय ताका अशें मुखार दवरून कितें स्प्लीट करपा खातीर लोकांक अशें घडटा दिसता। आयज जें कितें घडलें तें योग्य घडोंक ना। दुसरें म्हणजे 5 सुमार जेन्ना PI येवन आमकां सांगता गजाल हे की आपूण तांकां आफोवन हाडले आनी तांकां सांगलें
की अशें आसा म्हणून तेन्ना तेंच्यांनी ताका सांगलें की आमी पालखेक वयतले, पालखेक आमकां कसलोच अधिकार ना, आमी पालखेक वयतले, दर्शन देवाचें घेतले आनी महानैवेद्य घेतले आनी वयतले, हे आमचे कडेन PI उलयलो. आमी ह्या देवस्थानाक खंयच्या समाजाचो खंयच्या धर्माचो कोणूय येवन हांगा दर्शन घेवंक मेळटा, आमी कोणाकूच हाडिना. पूण अधिकार जो आसा तो अधिकार फक्त भंडारी समाजाकूच आहा. मेन म्हणजे पालखेक खांद मारपाचो जावं आनी कितें तो अधिकार. आमी सांगता आमच्या बायलॉजाचेर थोडे अधिकार आसा, कोणाक देवळान देवळी आहा तेणी कितें करूंक जाय, भाविणेन कितें करूंक जाय, हे अधिकार आसा. पूण हे जे कोण नाचता, हे जे कितें सांगता तांकां कसलोच अधिकार ना एज पर बायलॉज. आनी ह्यान फुडें तो बायलॉज जो कितें हो बायलॉज आहा आमचो, तो बायलॉज घेवनूच आमी मुखार वयतले. तांकां खंयसरूय वचो, ते हायकोर्टाक वचो, सुप्रीम कोर्टाक वचो, जाल्यार आनीक खंयसर प्रायम मिनिस्टराक मेळोन वचो, आमकां काय पडलेलें ना तेंचे. एज पर ही जी घटना आसा ती घटने प्रमाणे आमी एक्ट करतले. घटनेन कोणाक अधिकार आहा ताका अधिकार दितले आमी. पूण केळबायकार आनी जोगसकार जे शिवरात्री दिसा पालखी घेवन येता तांकां आमी पूर्ण अधिकार दितलो. कित्याक जी सायबिणीक ते घेवन येता ती सायबीण येयली म्हणटकूच आमचे शिवरात्रीचो जो पार्ट आसा तो कंप्लीट जाता. त्या खातीर तांकां अधिकार दितलो. बाकीचो जो हांगा बायलॉजार कितें आसा तांकांच अधिकार मेळटलो. हे लेचे पेचे कोण आहा तांकां मेळचो ना. म्हणजे म्हजो प्रश्न हांव पालखेच्या फाटल्यान वयतालो आनी एक कोण जरी ते वयले हरवचे जे येयल्ले पळय तेंच्यांनी पालखेक हात घालपाचो प्रयत्न म्हणून आमच्या थंय लागीं आसले तेंच्यांनी पयस केले. पयस करतकूच तेंच्यांनी परत आमच्या भुरग्याचेर कोणाचेर हात घातलो. थंय आतां म्हणून परत ते पळयता थंय आसा, आमकां काय कळोवपूच ना कितें जातालें तें. पळयल्यार त्या भुरग्याक आमी सायडीक काडलो. ते करता म्हणून फाटल्याच्यान म्हाजेर कोणी तरी थापण मारलें म्हणून हांवें पळयलो, फाटल्यान वळून पळयलो जाल्यार थंयसर तो एकटो भुरगो आसलेलो, तेणी म्हाजेर थापण मारला. आनी PI पुलीस हाडलो थंयचो कॉन्स्टेबल. अरे बाबा पळय कितें चल्लां तें, आमचे थापटा मारता ते म्हणून पुलीस म्हाका सांगता तूं सायडीक राव सांगता म्हाका. म्हणून हांवें ताका घट धरलो. घट धरून तेंच्यांनी म्हाजेर फाटल्यानच्यान खुर्च्यो मारल्यो धरून तकले. ते मोपानूच आसलेले तेंचें कितें जाता, आमचे आनी ते लोक आसले म्हणून आमचे लोक बार्देशच्यान येयल्ले आनी त्या लोकांक ते लोक आमचे बाकीचे लोक वळखना. म्हणटकूच आमचे लोक हांव कोण आनी ते कोण ते सुद्दां लोकांक समजनाले. आनी तेणी काडले आनी खुर्च्यो मारल्यो. म्हाका जमनी सुद्दां उडयलो तेंच्यांनी आनी एटॅक केलो सारको. एक चौदाच्या उतार्यार देव रुद्रेश्वर देवस्थान नांव आसा. जो फॉर्म 3 फॉर्म 9 कितें आसा आनी हो बायलॉज आसा ह्या सगळ्याची देव रुद्रेश्वर देवस्थानाक ही प्रॉपर्टी दिल्ली आसा. ही प्रॉपर्टी देव रुद्रेश्वरान दिल्या ती 1938 तेज्या पयलीं 1905 पोजेशनान आसा देव रुद्रेश्वर देवस्थान. तेंचें कितें जाल्लें, टोटल ही प्रॉपर्टी प्लस आनीक 6,06,000 प्रॉपर्टी आसली. ती 6,06,000 प्रॉपर्टी आमकां दिवन परत तेंच्यांनी ती दुसऱ्याक दिली, एका डेव्हलपराक दिली आनी विकून खाल्ली. तशेंच हांगाय करूंक गावचें म्हणून तांकां आतां हे प्रॉपर्टीचेर आमचे हे येयलो. आनी जो गोवा गव्हर्मेंटाचो जो कायदो आसा, कुळ कायदो म्हणा किंवा मुणकार कायदो आनी 30 वर्सां जी प्रॉपर्टी जेच्या पोजेशनान आसा आनी जो पळय भोगता हेचेर कसलीच कंप्लेन जावंक ना जाल्यार ती प्रॉपर्टी त्या मनशाची जाता. हे हायकोर्ट डायरेक्शन आनी सुप्रीम कोर्टू डायरेक्शन. आमचे कडेन बरे बरे एडवोकेट्स आसतले, सगळ्यांनी तांकां रिप्लाय करपाचो प्रयत्न केलो. बायलॉज दाखयले की फक्त भंडारी समाजाची म्हणून. आमचे हायकोर्टचे एडवोकेट्स आसले अमित पालेकर, अजित बकाल हेंच्यांनी तांकां कितेंच क्वेश्चन केले की बाबा तुमी एज अ SP, तुमी एज अ DYSP, तुमी एज अ PI कितें एक्शन घेतल्या हेंचेर. तर सगळ्यांची तोंडां बसता. सगळे जाण एकाच इंटेन्शनान येयल्या की तांकां प्रोटेक्ट करप आनी आमकां फुडें व्हरप ना. आमकां तेंचे कडेन कुशीक सुद्दां वचोंक दिवंक ना. आनी एक सगळ्यान वायट गजाल तेंच्यांनी केली की आमकां म्हणून तुमी भायर सरात, तांकां आमकां भितूर घालूंक जाय, तांकां दर्शन करूंक दिवंक जाय. तुमी दर्शन करा आनी भायर सरात, जेवणाक चलात, तांकां दर्शन करून आमी धाडटा ना, ते वयचे ना. अरे कोण ते? प्रॉपर्टी आमची प्रायवेट प्रॉपर्टी, देवस्थान प्रॉपर्टी, श्री देव रुद्रेश्वर देवस्थान प्रॉपर्टी. आनी तुमी म्हणटात कोर्ट लागला जर 144 तुमचें कितें तें लागलां जाल्यार जेन्ना देवस्थान प्रॉपर्टी जी प्रॉपर्टी एज पर द हायकोर्ट डायरेक्शन जी पळय उत्सव समिती आसा त्या समिती कडेन तर ही प्रॉपर्टी जावं हें डायरेक्शन आसा. आनी जें डेप्युटी कलेक्टराक दिल्लें आसा, जें SPक दिल्लें आसा, जें तर तुमकां तर एका DYSPक दिल्लें आसा, तुमकां तर तें सेव करूंक कळना जाल्यार तुमी कितें शिकल्यात. म्हाजो पयलो प्रश्न आसतलो, हांव कंटेम ऑफ कोर्ट SPचेर, DYSPचेर आनी PIचेर घालतलोच. कित्याक म्हाजे प्रॉपर्टी निल्ले ते आयज कितकेशे 2-2.5 हजार जे भक्तगण येयल्ले आमचे तेंचेर तुमी खुर्च्यो मारतात, आमचे शेकारो मारतात, पालखेचेर आमचे शेकारो मारतात. वॉट इज दीस? आनी हेका कोणूच ना. तुमकां दिसता की हेका कोणूच ना. आतां पळय समाजान झगडपाचें,
आनी हेका कोणूच ना. समाजाचे आमचे MLAs म्हणा तूं माझे MLAs सगळे येयले. आमचो विरेश बोरकार येयलो, पात्रांव येयलो, बाब रवी नायक, मागीर दयानंद मांद्रेकर येयलो, आमचो किरण कांदोळकर येयलो, जयेश शाळोकर, अमित पालेकर, हे सगळे जाण माझे येयले. आमचे बरे बरे एडवोकेट्स, आमचो सुनील पेडणेकार असले एडवोकेट, कितकेशेच एडवोकेट्स आसले. पंच सरपंच, म्हाका दिसता पंच आमचे 20 ते 25 आसले. जे लिडर्स, आमचो दिलीप नायक म्हणा, राजेन पाळकर म्हणा, असे कितकेशेच सरपंच असले. ह्या सगळ्यांच्या फुड्यान हे करता आनी आमच्या मतदारसंघातले सुद्दां लोक इतके आसन लोकल हांच्या फुड्यान करता आनी जी पुलीस यंत्रणा ती ओग्गी बसता. हांव म्हणना तेजेर कोणाचें आसा आनी म्हाजो कोणाचेर रोशूय ना. म्हाजो फक्त एकूच वायट दिसता म्हाका की म्हाजो प्रचार करूंक लागले की रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या शिवरात्रेक गेल्लो तेन्ना आपणाक सांगूंक ना, आपणाक तेणी वेलकम करूंक ना म्हणून आपूण आनी कित्याक भितर पडो असो आमचो एक कॅन्डिडेट आसा BJPचो श्रीपाद नायक, हेणी सगळे कडेन प्रचार केलो. हांव म्हणटा रुद्रेश्वर देवस्थान हे यशवंत मार्ताराच्या बापायचें न्ही. हांवूय म्हाजन आनी तोय म्हाजन. म्हाका फक्त हांगा उत्सव समिती उत्सव करपाक दवरला. तुका तर जाय आसलो हांव 5 नाल्लाची ही घेवन येतलो ओटी, तुका बरो उवाळटलो आसलो. तुमी जेन्ना पळय समाजाचेर आघात जाता तेन्ना तुमी समाजाक सपोर्ट करिना जाल्यार आमी कितें करपाचें? आमी दुसऱ्याच्या समाजाक हेंच करिना, विचारूच करिना. ते करतले, ते कोणाक तरी आपल्या हेका सपोर्ट करतले. अरे तूं कितें करताय रे? 5 फावटी निवडून येयल्लो मनीस आनी वचून प्रचार करून सांगता, पेडण्यान प्रचार करता. आमच्या एका मयमच्या पंचाक एका सांगलें की ना यशवंत कितें जाला मरे, यशवंतान आपणाक थंय कोऑपरेट केलो ना. कोऑपरेट केलो ना म्हणजे कितें? म्हाजेर टेन्शन ना, देवूळ बंद आहा, भक्तगण भायर आहा, रडटात, भुरगीं कडकडटात, हेल्थ ऑफिसर्स आहा ते उदक दिता, कोण दूद व्हरून दिता, सगळ्यांक सांबाळटा. ते स्टेजीर हांव तुका धरूं घट धरून बसो तुका? तूं समाजाचो न्हू, तूं देवस्थानचो म्हाजन न्हू जाल्यार तरी तेणी सांगपाचें आपूण बाबा देवस्थानचो म्हाजन न्हू, सोयरो येयल्लो, आमी तुजी बाबा बरी 5 नाल्लांनी ओटी भरतले आसले आनी तुका धाडटले आसले. राजकारण करूंक जाय म्हणून खंय करूं नाका. आज सकाळचो इन्सिडंट, आज सकाळी तेका एकल्यान विचारलें, अरे बाबा आमी 2 ते 3 हजार लोक वयतात आमच्या नॉर्थ गोंयांसून, सावथ गोंयाचें आमकां खबर ना, तूं कितें करता रे? हे ते आपणा कडेन कितें नंबर 1 विचारा. आतां नंबर 1 कोण तो म्हाका अजुनूय खबर ना. म्हाका इतकेंच खबर आसा सेंट्रल मिनिस्टर हो म्हणजे हो नंबर 1. आतां हेच्या वयर नंबर 1 कोण आहा तो म्हाका खबर ना. तेका तरी आसा तेणी हेजेर सगळ्या लोकांक, सगळ्या समाजाच्या लोकांक रिप्लाय करची. स्वता नाल्यार कार्यकर्ते खंय कुचू करून पेचपणां करपी खूब जाणां बोब मारपी, तेणी स्वता समाजाक रिप्लाय करची, नाल्यार समाज पळयतलो इलेक्शन म्हणजे कितें. तुम्ही ह्या बाबतीत पोलीस स्टेशनान कंप्लेंट दिली अशें सांगलां. 2 पुलीस स्टेशनान कंप्लेन दिल्यो. तेंकां इन्व्हेस्टिगेशनाक सुद्दां आपयंक ना. पुलीस स्टेशनान PIक दिल्या, DYSPक सेपरेट दिल्या, SPक सेपरेट दिल्या, क्रायम ब्रांचाक सेपरेट दिल्या, डेप्युटी कलेक्टराक दिल्या. तरी आसतना जायना. हजारांनी लोक येतात थंय एका आमच्या माणकुल्या भुरग्याचेर, जे बऱ्यापैकी एक सुशिक्षीत भुरगे, तेजेर हें जाता मॉलेस्टेशन म्हणजे तेका हें करतात, ओडटात बिडटात आनी तेजेर तर एक्शन जायना जाल्यार पुलीस यंत्रणा खंय न्हिदल्या ती म्हाका खबर ना. आयज त्या बायक आमी उत्तर कितें दिवपाचें? तेका रिप्लाय कितें करपाचें आमी? फुडले पालखेक तूं बाय बरें यो, तुका आनीक अशें 10 जाण अशेंच तुजेर गुडे मारतले, तुज्या हात ओडटले, तुजे पांय ओडटले. आमच्या भयणींनी आनी आमच्या आई भयणींनी कशी येवपाची पालखेक? अरे म्हाज्या स्वताच्या प्रॉपर्टीन तर तुमी म्हाका पुलीस संरक्षण दिना जाल्यार तुमचो बापूय कोण तुमकां सांगता हें? देव ना, देवूळ ना, लोक ना. एक लक्षान दवरचें सगळ्यांनी, हे भंडारी समाजाचें देवूळ. हे एक आनी 2 मनशाचें न्हू, हे जे पळय आमच्या गोंयान भंडारी समाज अख्खो आहा पळय तेजें देवूळ आसा. खूब कितें कितें घडपाचें आहा, कांय सोंपोंक ना. आमी सांगलां की प्रत्येक मंडळाच्या दारान वयतले, बायलॉज हो प्रत्येकाक कॉपी दितले. ही बायलॉजाची प्रेसवाल्यांक न्हू, पुलिसेक न्हू, कोणीय ही कॉपी मागची, आमी 24 वरां भितर तेका उपलब्ध करतले. हेजेर फक्त आसा हे देवस्थान बिलोंग्स टू नॉट पोर्तुगीज टायम, एट द टायम ऑफ ब्रिटीश ऑल्सो. दीस बिलोंग्स टू रुद्रेश्वर देवस्थान ऑफ भंडारी समाज. हांगा कोणाचो मान बीत ना. आमकां खंय कळटालें केळपेकार येताले देवी घेवन तेन्ना, कोण येता तेंच्या वांगडा? सातेरकार येता काय आनी कोण येता ते? अरे तुमी तेंच्या वांगडा येताले, ते आमचे कडेन अधिकार कसलो मागतात? तुमी आमचे कोणूच न्हू न्ही. केळपेकार जोगेशकार आमकां खबर आहा देवी घेवन येता आनी शिवरात्र करता आमी. हे मदींच कोण तरी येताले म्हाजे देव. आनी विशय कितें? फालतू विशय. जो कोण शिवरात्रेक आमच्या वांगडा आसलो तेज्या घरा कडेन देव व्हरप ना, तेज्या घरा कडेन वचून टॉर्चर